हायट बॅरिकेड्स गरजे परस उणो आसा. ॲम्ब्युलन्स आनी उजो पालोवपी दळाचे गाडयेक पासून एमर्जन्सी वेळार हो रस्तो वापरूंक मेळना म्हूण सरपंच जॉयसी डायस सांगता. भुरग्यांक सोडपा आयली तुमी? म्हाका खबर ना मडगांवची सर हांवें तांकां सराक काल आर्क गायलो हा मेळना बस घेवपाक मेळना ते दोग जाण भुरग्यांक लागून ते कडेन दुसरी बस याची खबर ना सर सो ताका लागून तो म्हणटालो इगोर्जी पडटा माता हांवें मागीर सरान भुरगीं हिंग दिलें न्हू पेरंट्स मेळना जाल्यार मागीर ती जाल्लो सो तेन्ना हांवें ताका मागीर म्हळ्यार ते भुरग्यांक पेरंट्साक दिवपाक जाय न्हू हांव ताका रिस्क मारलें तो म्हाका सांगता कोण वचचें तेंगे पेरंट्साचे नंबर घेवन बरें आतां तुमी रिटर्न कित्याक बॅरिकेडांक लागून रिटर्न वयताय? हायट बॅरिकेड सुटना बस सुटना. एकदां ओव्हर ब्रिजाचें काम चलतलें न्ही मागीर ते मागीर काडटले म्हण सांगलें काडटले म्हणून. बट तेणी आमकां इंटिमेशन दिला तेतून अंटील द कंप्लिशन ऑफ ओव्हर ब्रिज घेवपा येवना पूण तेणी आमकां इंटिमेशन दिल्लें हें सो इंटिमेशन मेळ्ळें तेन्ना आमी तांकां कन्वे केलें आमचे लोकल त्या नेसाय वाड्याचे लोक आसा जावं नेबरींग 2 वॉर्ड आसा आनी तेच्या मुखार एक किंग स्कूल आसा सो त्या स्कुलाच्यो बसी जेन्ना भुरग्यांक येवपा येता तेन्ना तांकां ते त्रास जाता. ऑलरेडी आमी बरयलां कलेक्टराक आमी वी हॅव रिटन इन टू कलेक्टर प्लस आर द कन्सर्न डिपार्टमेंट सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाय. बांधा नो प्रॉब्लम लोकां मातशी सेफ्टी करा न्ही. आता हो घातल्यार 2 दीस जाले 4 दीस लागता म्हणून तुवें बॅरिकेड काडून उडयली. गॅरेज काढलो गॅरेज काढलो दोन्ही गाडी काढला आम्ही दोन्ही गाडीचे तरी असताना लागतात काढली व्यवस्था आता ते हांव बेरो वचूं लागेल त्या रोडाचा दसवण हांव रिवर्स घातला कित्याक इतलो सकल घातला प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.